प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 11वो विसवूर वोड 1 ते 45 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 11 वर्सेस 1 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. बेतानियेचो लाजार नांवाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो. ताका दोग भयणी आसल्यो, मारिया आनी मार्था. सोम्याक पोरमोळीत तेलान माखलो आनी ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुसले ती मारिया ही. तिचो भाव लाजार बरो नासलो. ह्या पासत भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें, सोम्या तुजो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हळें, हे पिडेन तो मरचो ना. ती देवाचे मोहिमे खातीर आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताकूय मोहिमा मेळटली. मार्था तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी. तरी पूण तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली तेन्ना आसलो तेच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हळें, आनीक एक पावल जुदेयांत वचुया. शिसांनी जबाब दिलो, गुरुजी, निकतेच पर्यंत जुदेव तुका फातराव कोत्ताले आनी तूं परत थंय वेताय. जेजून प्रतिपाल केलो, एका दिसाक 12 वरां आसात की ना. दिसाची चलतात तांचे पांय आडोलना, कित्याक ती ह्या संवसाराचो उजवाड पळयता. पूण कोण रातची चलतात जाल्यार तांचे पांय आडोलतात, कित्याक तांकां उजवाड ना. अशें उलोवन जातूच ताणें तांकां म्हळें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेतां. शिसांनी ताका सांगलें, सोम्या, तो न्हिदला जाल्यार बरो जातलो. जेजून ताच्या मरणाची खबर केल्ली, पूण तो न्हिदेच्या विसवाची खबर सांगतालो म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजार मेलो आनी हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत खुशाल जाता, कित्याक आतां तुमचो भावार्थ घट जातो. पूण चलया, ताचेशी वचुया. जवळो म्हणलेल्या तोमासान आपल्या वांगड्या शिसांक म्हळें, आमी वचुया, ताचे बरोबर आमी मरुया. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत जेजू. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक समाधींत घाल्यार 4 दीस जाले म्हूण ताका कळ्ळें. बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसली, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायतीं जुदेकार मार्थाक आनी मारियेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयिल्लीं. जेजू येता म्हूण आयकून मार्था ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्थान जेजूक म्हळें, सोम्या, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी अजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्थान ताका म्हळें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका प्रतिपाल केलो, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती मेली जाल्यारूय जिवी आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात
ती मोजेर भावार दवरतात ती सासना मोरचीना ओ भावार्थ असा मू तुका तिणे ताका म्हळें वय तुम्ही संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा जेजू रोडटा अशें म्हणटच ती आपले भयणी मारियेक आपोवंक गेली आनी तिका कुशीन व्हरून म्हळें गुरुजी हांगा आसा आनी तुका आपयता हें आयकून ती रोकडीच उठली आनी ताचे सोरशें गेली जेजू अजून ग्रामांत पावूंक नासलो पूण मार्ता ताका मेळ्ळेली थंयच आसलो तिका घरांत बुजवण दितालीं ती जुदेकारां मारिया बेगीच उठ्ठा आनी भायर वेता तें पळोवन ती समाधी सोरशें रोडूंक वेता म्हूण चिंतून तिचे फाटल्यान गेली जेजू आसलो थंय पावतोच ताका पळोवन मारिया ताच्या पांयां पडली आनी तिणें म्हळें तोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नासलो मारिया रोडटाली ती आनी तिचे सांगाती आयलीं ती जुदेकारां रोडटालीं ती पळोवन जेजू भोव कळवळ्ळो आनी सगलो थरथरलो ताणें विचारलें ताका तुमी खंय घाला तांणी ताका सांगलें तोमिया ये आनी पळय जेजू रोळ्ळो ह्या पासत जुदेकारांनी म्हळें पळयात हो ताचो कितलो मोग करी पूण तांचे भितरल्यान थोड्यांनी म्हळें कुड्ड्यांचे दोळे उगडले ते आनी न्हय रे ते तर ताच्यान हाका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो जेजू लाजाराक जिवंत कोत्ता तेन्ना नव्यान सगलोच कळवळोन जेजू समाधीशी आयलो ती एक धोल आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलेली जेजून म्हळें फातर कुशीन काडात मेल्ल्यांचे भयणी मारतान ताका म्हळें तोमिया आतां ताका घाण मारतेली ताका 4 दीस जाले जेजून तिका सांगलें तूं भावार्थ धरशी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना म्हणटच तांणी फातर कुशीन काडली तेन्ना दोळे उबारून जेजून म्हळें बापा म्हजें आयकलें देखून हांव तुका दिनवासना म्हजें सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणो आसलो पूण भोंवतणी आसलेल्या लोकां पासून तुवें म्हाका धाडलाय तांणी भावार्थ धरचे खातीर हांव असो उलयतां हें म्हणल्या उपरांत तो व्हडल्यान असो आड्डलो लाजार भायर सोर मेल्लो तो भायर आयलो ताचे हात आनी पांय फाल्यांनी बांदलेले आनी ताचें तोंड रुमालान धांपलेलें जेजून तांकां सांगलें ताचे बांदपास सोडात ताका वचून दी जेजूचेर आड गुळमेल ताणें केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयल्या जुदेवकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजून लाजराक मरणांतलो पुनरुज्जीवन केलो आनी ही मिलाग करचे पयलीं कितें घडटा जेजू बेथानी गांवांत नासलो तो बेथानी गांवांत ज्या जाग्यार लाजरस ताची भयण्यो मारिया आनी मार्था रावतालीं थंयचो जेजू नासलो तो एक पयस गांवांत आसलो आनी ह्या भयणींनी जेजूक एक
चीट धाडलेली, हो तुजो आपुरबायेचो लाजरस एकदम बरो ना, मातसो ये आनी ताका तुजेर हात दवर आनी ताका बरो कर. पूण भाव भयणीनो, जेजू येवंक ना. आनी कितें घडटा? लाजार मोत्ता आनी 4 दीस जाल्या उपरांत, ताचें मरण जाल्या उपरांत, ताका आतां पुरल्या उपरांत जेजू बेथनी गांवांत येता आनी मार्ताक आनी मोरयेक भेट दिता. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार ह्यो 2 भयण्यो ज्यो आसात तांचो स्वभाव दुसरोच आसलो. मोरी जेजूचें उतर आयकताली. ती जाणो आसली की जेजून तांकां खबर धाडलेली की हें मरण फकत देवाक महिमा दितली. आनी जेजून सांगलेलें, ताणें सांगलेलें की हें मरण लाजराचें बेश्टें अशेंच जावचें ना, पूण हें मरण देवाक महिमा हाडटली. पूण मार्ता एकदम भावार्थान नासली. ती जेजूक मेवता आनी म्हणटा, जेजू तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी तेजे उपरांत ती तिका जेजूक सांगता की तूं आतां विचारताय की लाजराक धाडला म्हणून ताची कूड कुसलेली आहा, वास येतलो. आनी जेजू तिका कितें सांगता? जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत, पुनर्जीवनपण हांव, आनी जिवीत जावन आसा हांवूच तो. आनी भाव भयणीनो, आयज ही 40 वळीन जेजू कितें म्हणटा? तूं भावार दोरशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. तूं भावार दोरशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. आनी हो प्रश्न भाव भयणीनो, जेजू तुका आनी म्हाका हो घालता आयज. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता, ताणें आमचे पासत खुर्सार कितें केलां? ताणें आपलें रगत वारुयलां, ताणें आपलो जीव दिला, तो आतां पुनर्जीवन जाला. तो आतां पुरलेलो ना, तो मेलोलो देव न्ही, तो पुनर्जीवन जाला, तो जीव देव. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचे शिवर्तमान आयकता आनी पळयता की लाजरस कशे भाशेन मेलोलो आसलो, 4 दीस ताका पुरलोलो, जेजू ताका पुनर्जीवन करता. कित्याक तो फकत एका मनशाच्या भावार्थाचेर तो ही मिलाप करता. कोणाच्या भावार्थाचेर? ताच्या मोरयेच्या भावार्थाचेर. मार्ता जेजूचेर भावार्थ धरून नासली. मार्ता फकत चिंताली बाबा कितें करपाचें, कितें जावपाचें आनी कशें जातलें म्हूण. पूण भाव भयणीनो, जेजू हें जें जाल्लें लाजरास, तो ताजी चोत्राय ताज्या मरणाचेर धरिना. तो चोत्राय लाजरस मेला म्हणून, ताका पुरला म्हणून ताचेर धरिना. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा पुनर्जीवनपण, हांव जावन आसा जिवीत. आनी तो आतां तो फातर काडपाक म्हणटा आनी तो लाजराक पुनर्जीवन करता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता. वय आमी ह्या जिवितान जेन्ना जियेता, खूब परिस्थिती वायट येता आमचे वयर. आमी आयकता आमकां कितें पिड्या येयल्या, दुयेंस येयलां, आमची परिस्थिती आमच्या कामाचेर बरी ना, आमच्या भुरग्यांची, आमच्या काजारी जिवितान खूब खूब परिस्थिती जी वायट आसा, जी देवाच्या येवजणी प्रमाणे ना. पूण आमी कोणाचेर चोत्राय धरूंक जाय? आमच्या परिस्थितीचेर ओ जेजूचेर. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजूचेर चोत्राय दवरता, ताणें आपल्या उतरान कितें सांगलां तें आमी नियाळ करता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तें उतर आमी पाळटा. आतां भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून लाजरासाक पुनर्जीवन केलो, तेच भाशेन आमी आमची परिस्थिती जी मेलेली आसा, एकदम वायट आसा, ती परिस्थिती आतां नवी जाता. कित्याक आमी भावार धरला जेजूचेर. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ करता, खूब जाणां आमची परिस्थिती वायट आहा. आमी आयकलां दोतोरा कडसून की हे आमी बरी जावची ना. दोतोर म्हणटा आतां कांय करूंक जायना. आमच्या फॅमिलीन आमचें काजारी जिवीत बरें जायना, आतां आमचें डिवोर्स जावपाचें आहा, कितें तरी वायट जावपाचें आहा. आनी जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर दवरता, जी परिस्थिती मेलेली आसा
ती आता नवी जाता, कित्याक आमी भावार दवरला जेजूचेर. ज्या भाशेन ह्या 40 वडीन आयज जेजून मारता कितें सांगलें, तूं भावार दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. होच प्रश्न जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा. तो म्हणटा, तूं भावार दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा तुमी पळयतल्यात. आनी भाव भयणीनो, देवाक जाय आपल्या भुरग्यांनी आपली मोहिमा पळोवपाक. पूण ती मोहिमा पळोवंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? आमी भावार्थान चलोवंक जाय. आमची चोत्राय जेजूचेर दवरूंक जाय, ताच्या उतराचेर दवरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरता, देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आमी इतली विश्वासी जायनात, पूण देव आपल्या उतराक विश्वासी. आनी जेन्ना आमी त्या उतराक विश्वासी रावता, आमी चिपकून रावता, तें उतर आमी पाळटा, आतां भाव भयणीनो, आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आमी देवाची मोहिमा पळयता. आनी जितली आमी देवाची मोहिमा पळयता, आमी देवाक मोहिमा वाखाणली, दिनवास आनी आर्गां दिता. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.